बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकमूट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. हे मीस पेटयला देवाक दिनवासूंक युजीन आनी सुकोरिता तांचे इंतजाम पासत तेच भाशेन ह्या मिसांत मागुया. तेच भाशेन आपलो जोन दीस समरुंगता मॅरी रॉड्रिगीस तिच्या खातीर हे मीस पेटयलात तिच्या भुरग्यांनी आनी फॅमिलीनी. तेच भाशेन ह्या मिसान सेजल आनी सेनिया मास्कारेनस हांचे खातीर मागुया. आयज ती आपलो जोन दीस समरुंगतात. म्हज्या भावा भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पवित्र देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सांगता, मनान चिंतून तोंडान चालून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून तुका सदांच अपवाद बरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोर पुद्रेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कोर, सोम्या काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सोम्या काकूट कोर. सोम्या काकूट कोर. प्रार्थना. सोर पुद्रेदार आनी सासणाच्या देवा, आमचो बाबार्थ बोरमासो आनी मोग चडय आनी तुवें बासायलाय तें जोडूंक आमकां फावो जावच्या. तूं फॉर्माताय ताचो मोग आमच्या काळजांनी पिटय. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुताचे जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव पवित्र आत्म्या सांगता, जियेता आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. बागयोन पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचो. बाबा भयणानो, क्रिस्ताक मान दिवचे खातीर एकामेकाक खालतेन रावात. बायलो सोम्याक कसो आपल्या घोवाक खालतो जावंक जाय, कित्याक जसो क्रिस्त कुडीचो म्हणजे पवित्र सभेचो सोरवंडार आनी मस्तक, तसोच घोव आपले बायलेचें मस्तक. आनी जशी पवित्र सभा क्रिस्ताक खालती जावन आसा, तश्यो बायलो आपल्या घोवांक सोगटान खालत्यो जावंक जाय. पुतीनो, क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो आनी तिचे खातीर आपलो जीव दिलो. तशेंच तुमी तुमच्या पत्नीचो मोग करात. तिका पवित्र करून उदकाचें स्नान दिवन आनी सोक्त उंचारून ताणें तिका नितोळ निर्मळ केली. आपणा मुखार मोहिमेन पोरजोलीत खोत वो मिरी नासलोली वो असलें कितेंच नासतना, पूण पवित्र आनी निश्कलंक तिका करूंक दवरचे खातीर ताणें अशें केलें. हेच परी आपलो मोग कोत्तात तसो पत्नी आपल्या पत्नीचो मोग करूंक जाय. आपल्या पत्नीचो मोग कोत्ता तो आपलोच मोग कोत्ता. खंयचो मनीस आपले कुडीचो द्वेस करिना, पूण ती पोसता आनी तिचो बरो परामोस कोत्ता. क्रिस्तूय पवित्र सभेंताय तशेंच कोत्ता, कित्याक ती ताची कूड आनी तुमी तिचे जिवे सांदे. देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सांडटलो आनी आपले पत्नीक एकवटतलो आनी तुमी दोगांय एक जातलीं. ह्या गुटाक खोल समजणी आसा, कित्याक
क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक तो संबोध जाता म्हूण हांव सांगूंक सोदतां. म्हणटच तुमचे मदें जण एकल्यान आपलो मोग करता तसो आपले पत्नीचोय मोग करूंक जाय आनी पत्नींनी आपल्या पतीक मान दिवंक जाय. देवाचें उतर. देवाचे बोलपान. जबाब परस्पराची भक्ती करतात ती खरेंच भागी. परस्पराची भक्ती करतात ती खरेंच भागी. परस्पराची भक्ती करतात ती सदांच ताच्या मार्गार चलतात ती खरेंच भागी. तुज्या हातांच्या कश्टांचें तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेस जातलोय आनी तुजें सगलें बरें जातलें. जबाब परस्पराची भक्ती करतात ती खरेंच भागी. तुज्या घराच्या वंती भितर सुफोल दाकाचे वाली परी फुलतली तुजी घरकान्न. जैतुनाच्या फांट्या सारकी तुजी भोंवतणी जेवणाक बसतलीं तुजीं भुरगीं. जबाब परस्पराची भक्ती करतात ती खरेंच भागी. परस्पराची भक्ती करतल्यांक असलें भाग फावो जातलें. सगल्या तुज्या जिवितांत सियोनांत धांवन परस्पर तुजेर आशिर्वाद घालून सुकेस जाल्ल्या जेरुसलेमांत तुज्या नात्रा पुत्रांक पळोवंक तुका फावो जावं. जबाब परस्पराची भक्ती करतली खरेंच भागी. उद्गार. परस्पराक जय जय. बापा स्वर्गार आनी प्रिथ्वीच्या दुनिया हांव तुका दिन वाचतां, कित्याक सर्गींच्या राजाचो गूट तुवें ल्हानवांक उक्ते केले. परस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकाडणी तुका क्रिस्ता. जेजून म्हळें, देवाचें राज कित्या सारकें म्हणचे खंयचे वस्तूक हांवें ताची सोर करची तें सांसवाचें बिया सारकें. एका मनशान तें घेतलें आनी आपल्या पोरसांत रोयलें. मागीर तें वाडलें आनी ताचें व्हड झाड जालें आनी वाऱ्या वेल्या सुकण्यांनी येवन ताच्या खांद्यांनी बसती केली. ताणें आनीक एक सांगलें, देवाचें राज कसली वस्तूक सोर करूं तें अशें. एके बायलेन आमटें घेतलें आनी 3 मापां पिठांत तें पुरलें आनी सगळेंच पीठ फुगलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकाडणी तुका क्रिस्ता. मोगाल बाबा भयणीनो, आयचो उतराचो सेवाधर्म आमकां 2 वस्तूंचेर नदर मारूंक आपयता. पयले सुवातेर आमी पयल्या वाचपांत आयकलां, पावलो एफेसकारांक बरोवन म्हणटा, आमी खालती जावन कोरोस. आयच्या वाचपाची पयली वड तशी आसा. क्रिस्ताक मान दिवचे खातीर एकामेकाक खालती रावात. Become humble towards one another to give glory to God. क्रिस्ताक मान दिवचे खातीर आमी खालती जावन दवरस. आमी खालती जातली जाल्यार आमच्या काळजांनी, आमच्या मनांनी आनीक एक वस्त आसूंक गरज. शांती म्हणल्यार मोग. मोग आमच्या काळजांनी, आमच्या मनांनी आसा जाल्यार आमी दुसऱ्या सवें खालती जावंक पावता. कसले तरेचो मोग काय? कित्याक ह्या संवसारांत जायते भाशेचो मोग आसा. पूण जेजू आमकां आपल्याचेर नदर मारून आपयता. ताचे भाशेन मोग करूंक आयज आमकां सगल्यांक आपयता.
ताचेर आमी नदर मारली जाल्यार आमकां गमून येतलें की ह्या संवसारांत तो आपल्या खातीर येवंक ना पूण आमचे खातीर आयलो. आमचे खातीर ह्या संवसारांत तो मनीस जालो, आमचे भाशेन तो जालो. कालवार दोंगर तो चडलो, खुर्सार तो मेलो आनी पुनोर जिवून ताका देवान केलो. तर प्रितीच्या भाव भयणींनो, ताचे भाशेन निस्वार्थी जावंक गरज, ताचे भाशेन खालती मोगाळ आमी जावंक गरज. जशें आमी शुभ वर्तमानांत आयकलां, देवाचें राज एका मनशान बरें केलें जाल्यार पासून देवाचें राज वाडत वेतलें. जशे भाशेन पीठ फुगता, जशे भाशेन हें ल्हान झाड जे जायत्या सुकण्यांक सावळी दिता, तेच भाशेन आमी एक मनीस तरी मोगाची आनी खालती जाली जाल्यार देवाचें राज आमी घडोवन दिवंक प्रयत्न करूंक जाता. तर प्रितीच्या भाव भयणींनो, ह्या मिसांत आमकां सगल्यांक हें करूंक बोड आनी कृपा मागूया. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचनाक आमी तुका दिन वाचताव आनी तुज्या उदारपणांत तुवें आमकां दिलाय. तो उंडो आमी तुका भेटयता. तुवें दिला मनशाच्या वावरान केला, तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. शासनाच्या शासनाक देवाक सोय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचना आमी तुका दिन वाचताव आनी तुज्या उदारपणांत तुवें आमकां दिलाय. तो जाकांचो सोरोप आमी तुका भेटयता. दाखवेलीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला, तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. शासनाच्या शासनाक देवाक सोय. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वकृपेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. गियान तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आपल्या आत्म्याक तुमी सुदिश्ट देवाक सुरसिकोर मानून घेवन मोहिमेवंत देवा आमच्या बापा, तुका आमी भेटयताव त्या देण्याचेर तुजी दिश्ट घाल. अशें आमचे सेवे वरवीं तुका अदीक मोहिमा आमी दिवंक पावूं, हें आमी मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सरस्पराक हांवें बांदता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देनवासुया. गोंय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्वकानी आनी सर्वताय आमी तुका देनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकुळ तुवें रचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारकेची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमे तुका वाखाणटा, तारण मेळ्ळोली तुजी पोरजा. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाजता, तुज्या संता भक्ताची सभा. देखून सगळ्या देवतां सांगाती संदोसान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 देवराचो सुरेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. मुसळी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराची नामी येता ताका सोय. मुसळी तुका सोय सोय. बाबा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन गोश्ट मरून सोंसव्याचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें,
हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर तुमची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काच घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काच, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत ते वारवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. पयलो बाबार्थाचो गूट परगोटुया. सोम्या जेजू, तुजें मरण आमी समरुंता, तुज्या पुनर्जिवंतपण आमी परगोट्टा, तुज्या येण्याक आमी ओंत्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडूंची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडान रगो शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तरलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास आनी फ्रांसीस आमचो भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी फेरांव आमचो गोवली बापा आनी सगळे आत्मिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरमासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट तांकां तुजे इश्टागतीक मेलेल्या समेस्तान तुजे पोर चलीक तुका मोड पडे आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंगवार मरिये देवाची माये सांगाती भाग्यवंत दुता भाग्यवंत सुसे आनी सर कालीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत तांकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावून तांकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूतान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनान. आमेन. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेली प्रार्थना सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस बरो गिराय आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां दायनीन पडूंक दिवं नाका. सर्वेस्परा सोर वायटंती आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्क्या आमकां दी. सर्गींच्या सुखा आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरभाशेन ओंत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनान. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्टा आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजभर चलयताय सासनाच्या सासनान. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शिळे संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूट कर.
देवाचे शिरी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेरी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेरीच्या जेवणाक आपयल्या ती सुवाती. सुन्या तुवें म्हजे भितरचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. तुका जोईत मेळ्ळा देखून संतोषान आरटून आमी तुजी वाखाणणी करता आनी आमच्या सर्वेस्परा देवाच्या नांवान जोयताचे बावटे उबारता. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाल बाबा, तुज्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फळ फावो जावं. ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणान आनी पुनर्जीवनपणान वांटो मेळ्ळा. तो जे कोणी रुपान आमी समरोवन घेतला ते ह्या जिवितान स्वतान आनी स्वर्गार संपूर्णायेन आमकां मेळोशें कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळ्यांक सोर पोतेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांती आनी मोगान तुमकां